नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयज गोंयकारपणाची गोंयची अस्मिताय ह्या कार्यावळींत. आमी ल्हानपणासून खूब रेंदेर किंवा पाडाई पळयला, जे हालीं खूबच कमी प्रमाणात दिसता. पूण सांगे हांगा एक चली आसा जाणी ही परंपरा फुडें व्हेला. श्वेता गांवकर हे गोंयचे पयले आनी एकमेव चली तरणाटे जाणी तोडी टॅपिंग सुरू केला. शेतकी पदवी दर्जी बऱ्याच काळा सावन दादल्याचें क्षेत्र आशिल्ल्या वेवसायान पावल दवरता आनी ताका आपलो करता. महामारीच्या काळान तिणी सुरवात केल्ली. ह्या कामाक लागून एक सैमीक लय सोदून काडिल्ल्या आनी आयज ती आपल्या गांवभर झाडांचेर चडटा आनी हेरांकूय आधुनीक टॅपिंग यंत्राचें प्रशिक्षण दिता. फक्त कुशळटायेचो न्हय तर केन्नाच अपेक्षा करूंक नाशिल्ल्या समाजांतल्या शांत आडामेळी तोडपा विशीं आसा. तर आमी तिचे कडेन जाणून घेवया तिणी तोडी टॅपिंग कशें सुरू केलें आनी खरेंच ह्या वेवसायान फ्युचर आसा काय ना तो. नमस्कार तुमकां श्वेता. नमस्कार. श्वेता, आयज काल जे तरणाटे आसा ते गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान किंवा व्हायट कॉलरा फाटल्यान धांवता, सारकें? तर तुका तें सोडून हेची आवड कशी येयली तोडी टॅपिंग करपाची किंवा माडार चडपाची? सो म्हाका पयलीं साकून कितें तरी एक युनीक करपाक अशें आवड आशिल्ली किंवा युनीक करपाक जाय आशिल्लें, म्हणून हांवें एक नॉर्मल BSc सोडून एग्रीकल्चर जेका न्यूली कॉलेज जी स्टार्ट जाल्ली आमची डॉन बॉस्कोन थंय गेल्लें शिकपा खातीर. सो ते पास आवट जावन आनी म्हाका पयलीं साकून एग्रीकल्चराक आवड आशिल्लीच आनी बाकीचे झाडाचेर वयर चडटालेंच हांव, पूण माडाचेर केन्ना वयर चडनाशिल्लें. पूण जेन्ना माडाचेर वयर चडलें तेन्ना इंट्रस्टींग दिसलें. सो तेन्ना साकून जेन्ना स्टार्ट केल्ली पळय तेन्ना साकून ही जर्नी कंटिन्यूअस उरली. ओके, सो तूं जेन्ना फर्स्ट माडाचेर चडलें तुज्या मनान कितें आसलें आनी जेन्ना तुवें घरा सांगलें आपणाक हें करपाचें आसा म्हणून, सो घरांतल्यांचो रिएक्शन कसो आसलो? ओके, घरांतल्यान रिएक्शन म्हटल्यार म्हाका तेंचो मम्मी पप्पाचो फूल सपोर्ट आशिल्लो आनी मम्मीचें फक्त एकूच आशिल्लें की चडटा आसतना सारकें चड, आनी तिका खबर आशिल्लें म्हणल्यार हांव कॉन्फिडंट आसा म्हणून. सो ती म्हाका आजुनूय सांगता माडार वयर चडटा आसतना सारकें आबूजपणां करनाका, सारकें म्हणल्यार मन दवरून किंवा लक्ष दवरूनच हे झाडाचेर वयर चड म्हणून सांगता ती म्हाका आजुनूय. सो एज अ वुमन एंटरींग इन टू दीस फेज, कळ्ळें, कित्याक हें चडशें चल्यांचेंच काम. सो एज अ वुमन एंटरींग इन टू दीस फेज वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू इनिशियली? डिफिकल्ट म्हटल्यार आतां हो एक कितें जाता, हो एक जॉब असो जाता की तुका 365 वर्साचे 365 डेज काम करचें पडटा. नाजाल्यार कितें जाता, टॅप करना म्हणल्यार सकाळ 2 टायम्स झाडाचेर वयर चडचें पडटा. सो टॅप करना, सकाळचें टॅप करना म्हणल्यार ते स्लायस ऑफ करना स्पेत जाल्यार मागीर सांजचो सूर मेळना. सो कितें जाता, तो एक म्हाका अशें दिसता की तो माडाचेर वयर चडप एक हार्ड जॉब असो जाता. सो त्या कारणान त्या खातीर चडशे यूथ किंवा लोक तितून भितर मुखार सरपाक पळयना अशें दिसता. सो तुवें जशें म्हटलें तूं एग्रीकल्चर बॅकग्रावंडासून, सो एग्रीकल्चरान स्टडी केली तुवें, सो तें खंय तरी तुका हांगा हेल्प करता आसतलें. सो कशें हेल्प करता तें? ओके, सो एग्रीकल्चर म्हणल्यार एक थियरी जी आसता, बारीकशी नॉलेज जाय पडटा, ती म्हाका एग्रीकल्चर थ्रू मेळ्ळी आनी प्रॅक्टिकल म्हणटा हांवें केली. म्हणल्यार हांव प्रॅक्टिकल शिकलें. म्हणल्यार एग्रीकल्चराक कितें जाता, आमकां शिकता आसतना जी बारीक बारीक थियरी नांवां किंवा कशें कितें आसता तें थियरीन कळटा. सो प्रॅक्टिकल एप्लाय केलें म्हणटना तें म्हाका आनी इजी जालें. कळ्ळें. पूण जेन्ना तूं फर्स्ट माडार चडलें तेन्ना तुवें चिंतलेलें आपूण तोडी टॅपिंग बीन करतलें म्हणून? केन्नाच चिंतून नाशिल्लें. हांव जस्ट वयर चडलेलें की आतां पळय माडाची कलमां हायब्रीड सिडलिंग्स जी तयार करतात ती माडाचे वयर म्हणल्यार ती पोंय फुट्टा तेन्नाच फुटची पयलीं आमी जावन कट करून तिका आमकां खंयचे झाडाचे पोलन्स जाय म्हणल्यार खंयचे झाडाचे हायब्रीड सिडलिंग्स जाय तेजे पोलन्स काडून पोलन्स पावडर तो तेका डस्ट करचो पडटा. सो सगळे जे हायब्रीड सिडलिंग्स जावन कोकोनट निरा जावं किंवा बाकीचे पोलन्स काडपाची जावं किंवा टोडी हे सगळे प्रोसिजर आसा ते सगळे वयर जाता हायब्रिडायजेशन दवरून सुद्दां. सो ते शिकपा खातीर हांव एक्चुली वयर चडलेलें, पूण मागीर म्हाजें डिफरंटूच जालें. ओके,
सो आतां तूं सकाळीं आमच्या वांगडा हांगा येयलें. हा. सो नॉर्मली दिसभरान तूं कितें कितें करता? ओके, दिसभरान म्हाजी सगळीं फार्माचीच कामां आसता रिलेटेड. फार्म पळोवपाचें म्हणल्यार हांव चडशें आतां 8 ते 8 to 6 चडशें फार्मानूच आसता. सो कळ्ळें. फार्म वर्क ऑल सगळें फार्माचेंच पळयता. दिसभर. हय, दिसभर फार्मानूच. सो जशें आमी पळयलें तुवें ती कितें ती टॅक्नीक यूज केली वयर चडपाक माडाचेर. सो तुवें ओल्डन टॅक्नीक्स यूज करूंक ना, जशें पयलीं पाडाय बीन चडटाले तशी टॅक्नीक यूज करूंक ना, पूण न्यू टॅक्नीक यूज केली. सो हाव डज इट हेल्प यू ऑर इज इट चॅलेंजींग फॉर यू? ओके, पयलूची कितें आशिल्ली, पयलूची आमी ती दोरी घालून हय. तशी हें करताली. सो ते आतां कितें जालां, न्यू जनरेशन, न्यू टॅक्नीक्स, न्यू इम्प्लिमेंट्स येत वयता. सो ही एक हेका क्लायंबींग मशीन म्हणटा. सो तेका एक लेफ्ट लेग आनी रायट लेग म्हणून आसता. आनी आमी जशी अशी दिसता की एक मावंटनाचेर वयर चडटा पळय ते टायप अशें दिसता. फक्त मावंटनाचेर तुका सपोर्ट अशें धरता. हे फक्त तुका स्ट्रेट मावंटनाचेर पूण चड फील येता. फक्त एक दोंगराचेर वयर चडटा अशें करून फील येता. बट तशें सायडीच्यान पळोवप आसना किंवा फक्त एकूच सपोर्ट आसता. दोंगराचेर वयर चडटा तेन्ना सायडीच्यान कितें तरी आसता. बट हे मशिनाचेर कितें फक्त तुका एकूच सपोर्ट आसता मेन. तेजेरूच तुका कॉन्सन्ट्रेशन दवरूचें पडटा. ते म्हणल्यार एकूच सपोर्ट म्हणल्यार माड, तेका सपोर्ट दवरूचें पडटा. आनी तें मशीन खूब इजियर आसा चडपा खातीर, तितलें डिफिकल्ट ना. सो न्यू टॅक्नीक्स म्हटल्यार आमी आतां पळयलें तूं चडटा तें. सो इज इट पेनफूल, स्ट्रेन जाता एज अ वुमन? जातात तशें. सो इज इट दॅट? ना, म्हाका स्टार्टींग जेन्ना चडटालें पळय तेन्ना पांय भरोन येताले, दोनी थायस भरोन येताले वयर चडलें म्हणटना. आतां तशें कांय जायना, म्हणल्यार आतां नॉर्मलशें दिसता. ओके. सो तूं टॉडी टॅपिंग करता, बिसायड्स दॅट आनीक कांय करिना? ना, बिसायड्स दॅट टॉडी टॅपिंग म्हाजी आतां टीम आसा. अदरवायज आय एम अ फार्म मॅनेजर. ओके. सो टॉडी टॅपिंगाक खरेंच फायदो आसा? इज इट बेनिफिशियल टू द यूथ इफ तांकां फ्युचर तेतून करपाचो आसा जाल्यार? येस, ऑफकोर्स. आतां पळय, एक नाल्ल फॉर्म जातलो, एक आमकां आतां घरांतलो नाल्ल रांदपा खातीर तो फॉर्म जाता म्हणल्यार 365 डेज वेट करची पडटा. म्हणल्यार तो रेडी फॉर मॅच्युअर किंवा रेडी फॉर हार्वेस्टींग तो केन्ना जाता, जेन्ना तेजी 365 डेज जाता तेन्नाच 365 डेज म्हटल्यार 12 मंथ्स. सो 12 म्हयने, एक वर्स रावचें पडटा एक नाल्ला खातीर. वेरएज टॉडी टॅपिंगाक टॅपिंग करपा खातीर आमकां एक स्टार्ट केलें म्हणटना 8 दिसांनी टॉडी गावता. हय, टॉडी मेळपाक स्टार्ट जाता. सो एक पोळयेचो सूर आमकां एक 45 डेज म्हटल्यार मेळटा. सो ऑन एन एवरेज 2 लिटर म्हटल्यार मेळटा. 45 डेज धरले जाल्यार 45 डेज न्हू, 30 डेज धरपाचे. कित्याक प्रॉपर स्कील आसा जाल्यार 45 डेज म्हणल्यार वयता, नाजाल्यार 30 डेजा भितर म्हयनोभर. एक म्हयनोभर येत रावता. आतां नाल्ल कितें जाता, आतां कितें जाता, नाल्ल कमीत लागता. ते पोळयेचे सुराचे आमकां इनकम 3,500 ते 4,000 सुमार मेळपाक शकता एक पोळयेच्यान. वेरेज आमकां नाल्लाची ती जर पेण आसली आनी तेजी गॅरंटी आसना, ती झोडोन पडपाक शकता किंवा खेती लागपाक शकता किंवा चोर लागपाक शकता, चोरून व्हरपाक शकता. सो तेजी गॅरंटी कमी आसता. पूण तरी आसतना तेजी इनकम धरलें जाल्यार 1,000 भर म्हणल्यार इनकम मेळपाक शकता. 750 to 1,250 म्हटल्यार तेजी एक पोळयेची इनकम आसता. वेरेज हांगा 3,500 ते 4,000 म्हणल्यार आमकां इनकम मेळपाक शकता. ते सुद्दां 8 दिसांनी आमकां इनकम मेळपाक स्टार्ट जाता. सो इट्स अ व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यूथ. सो जे यूथ आसा, वायट कॉलर जॉब सोदता, गव्हर्मेंट जॉब सोदता, तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता? ओके, थिंक मॅसेज म्हटल्यार जशें गव्हर्मेंट जॉबाक एक आतां हो जॉब असो आसा की तो खंय तरी गव्हर्मेंटान रिकॉग्नायज करूना किंवा खंय तरी मातसो फाटीं आसा असो दिसता. सो एक लो क्लास किंवा पुअर क्लास फॅमिली हो जॉब करता अशें करून म्हाका दिसता. सो ताका तितलो इम्पॉर्टन्स ना म्हणून म्हाका दिसता चडशे यंगस्टर्स आसा आनी हितून मातसो हार्डवर्क आसा. हार्डवर्क इन द सेन्स डेली काम करचें पडटा, 2 टायम्स जॉब. सो हितून गेले, इफ सपोज इंट्रस्ट दाखयलो जाल्यार हितून गव्हर्मेंट जॉबाक कितें जाता, एक फिक्स सॅलरी आसता किंवा फिक्स एमावंट तुमकां मेळटा. पूण हितून तशें आसना. हितून मॅक्झिमम 3 टायम्स 4 टायम्स चड गावपाक शकता. सारकें.
सो तुका गव्हर्मेंट सबसिडीज किंवा प्रायवेट सेक्टरान कितें हेल्प करता अशें प्रायवेट सेक्टरान म्हटल्यार प्रायवेट सेक्टर गव्हर्मेंट सद्याक ना, पूण अशें दिसता की गव्हर्मेंटान हितून भितर खूब इंट्रस्ट दाखोवपाक जाय. पूण आसा गव्हर्मेंट आतां पळय आतां क्लायंबिंगाची गव्हर्मेंट हें घेता, ट्रेनींग घेता. पूण अशी टॉडी टॅपिंग करपा खातीर की गव्हर्मेंटाचो एक सपोर्ट आसलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हितून खुबशे भुरगे इंट्रस्ट दाखोवपाक शकता. फक्त ट्रेनींग दिवपा खातीर इवन क्लायंबिंग मशीन इन्शुरन्स फ्री आसता. ट्रेनींग एवरी इयर गव्हर्मेंट हें घेता, ट्रेनींग प्रोग्राम घेता. 6 डेसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आसता इन ऑल द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो ट्रेनींग जाता, पूण भुरग्यांक आनी तांकां सपोर्ट, फायनान्शियल सपोर्ट किंवा आनी कितें सपोर्ट करपा खातीर गव्हर्मेंटान जर तांकां हेल्प केलो जाल्यार खुबशे यूथ हितून भितर येवपाक शकता अशें दिसता. ओके, सो तुमी ट्रेनींग दिता भुरग्यांक, जशें हांवें तुमच्या पेजीर पळयल्लें. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाचो आनी भुरग्यांचो प्रतिसाद कसो आसा? भुरगीं खूब इंट्रस्टींग आसता आनी एक मजाशी येता तेंची वांगडा वयर चडपाची आनी शिकता आसतना. म्हळ्यार तेंचे क्वेश्चन्स अशे आसता की म्हाकाय शिकपा खातीर मेळटा. सो हांव एक ट्रेनर अशी म्हणून वयता खरें, बट हांव थंय एक लर्नर म्हणून जाता. म्हटल्यार थोडे प्रश्न अशे आसता की म्हाकाय शिकपा खातीर मेळटा. आनी भुरगे सगळे चडशे इंट्रस्टींग आसता. इवन वुमन्स सुद्दां पार्टिसिपेट जाता. मागीर खूब इंट्रस्टींग आसता ट्रेनींग ती, आनी भुरगीं शिकता आनी मागीर मुखार हें करता. पूण इतली शिकली म्हणून थंयच काबार जाता अशें जावपा जायना की आनी तांकां कितें सपोर्ट मेळ्ळो अशें गव्हर्मेंटा कडल्यान जाल्यार म्हाका दिसता की ते मुखार कंटिन्युअस दवरितले अशें दिसता. श्वेता, तुमकां दिसता गोंयान टॉडी टॅपिंगाक फ्युचर आसा कसो? हय, आसा सो दिसता. कित्याक जाणा, आमी गोंयकार, आमची नाल्ल नासतना जेवण जायना. सारकें. सो एवरी गोंयकाराची दारान माड आसतलेच. सो आतां कितें जालें आसा, पयलीं कॅज्यू फेणीकूच GI टॅग मेळयलो. सो आतां कोकोनट फेणीक सुद्दां GI टॅग मेळयलो आसा. सो म्हाका दिसता मुखार हेजो खूब यूज जातलो आनी खूब स्कोप आसा हितून टॉडी टॅपिंगा भितर अशें म्हाका दिसता. श्वेता, थँक्यू तुमकां. आनी म्हाका खूब मोटिवेटींग कशें दिसलें तुजें आयकून, आनी सगळ्या प्रश्नांची उतरां तुवें बऱ्या भशेन दिली. आनी हांव युथाकूय सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी फुडें सरचें, टॉडी टॅपिंग बीन करची, एग्रीकल्चरान जाता तितलो फुडाकार घेवपाचो, कारण हितून खूब स्कोप आसा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.